नमस्कार योकर आम्ही सध्या मेर्शे टू बांबोळे या हायवेचेर आसा आणि ह्या हायवेचेर येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार गेले 5 ते 6 वर्सां जाली ह्यो हायवे रोड वायडनींग केल्लो आणि ह्या रस्त्याचे आतां जर सद्या कंडिशन जर पळयत जाल्यार ह्या रस्त्याक खंय ना खंय तरी मदीं क्रॅक पडटा। ही क्रॅक पडपाची गजाल आहा ती नवी गजाल काय न्हू। फाटल्या वर्सा सुद्दां अशेच क्रॅक पडलेले ते सुद्दां रिपेर केल्लेले आणि आतां ह्या वर्सा सुद्दां परत अशे क्रॅक येयल्या आणि आतां जस्ट आमी हांगासर पावच्या पयलींच आमच्या ज्या फाटल्यान जशी पळोवंक शकताली तुमी एक जी गाडी आसली ती हांगासर रिपेर करून सुद्दां गेल्लेली आसा। मात ही जी कामां जर पळयत जाल्यार सामकी सब स्टँडर्ड कामां कशी दिसता। खंय तरी PWD किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। अशेंच हे क्रॅक आहा ते GMCचो फ्लायओव्हर आहा त्या फ्लायओव्हराचेर सुद्दां जाल्लेले आणि त्या क्रॅकाक लागून एक मोठो फोंडकूल तयार जाता सद्या जस्ट नाव आणि तोच जर फोंडकूल जर व्हडलो जायत कित्याक हायवे आशिल्ल्या कारणान खुबश्यो गाडयो फास्ट वयता आणि त्या हायवेन कोणाचेर अपघात जावं शकता, फोंडकुलान कोणू पडोन तेका कितें जावं शकता। सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या गजालीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर बांबोळेच्यान चेतन गांवसांगडा हांव साहिल मांद्रेकर।